नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दीपाली नायकाचो येवकार. भाजपान जिखपाची शक्यताय आशिल्ल्या उमेदवारांक पळोवपाचो यत्न केलो तर काँग्रेस आनी जनता उगी बसचे नात म्हूण इशारो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान दिला. मडगांव जिल्लोधिकारी कार्यालय साकून कोलवा सर्कला कडेन वचपी मार्गार सगळ्या प्रकारांच्या वाहनांची येरादारी बंद आसतली. 21 फेब्रेर ते मायाची 15 तारीख मेरेन हो मार्ग बंद आसतलो. हळशीक उदकाच्यो लायनी दुरुस्ती करपा खातीर हो मार्ग बंद दवरतले. हाका लागून शारांतली येरादारी दुसरे वाटेन वळयल्या. गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्यांनी आपल्या घरकान्नी सयत शेनवारा जांबावलेच्या रामनाथ देवस्थानान वचून रामनाथ देवाचें दर्शन घेतले. तांच्यांनी शेनवारा सांगे तालुक्यांतल्या 3 गांवांक भेट दिली. गोंयच्या राज्यपाल पदाची सुत्रां हातांत घेतले उपरांत राज्यपाल पिल्लय हांच्यांनी गोंयच्या विविध सुवातांक भेट दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. बायणां उड्डाण पुलार रावपाक मनाय. प्रशासनान ह्या विशीं तकटे लायल्या. नेम हॉटेलांचेर जातली कारवाय. सरकारी अधिकाऱ्यांनी चवर आयिल्ल्यो काजी मोडून उडयल्यो. मोपा शेतकाऱ्यांचो सरकारान विश्वासघात केला. कोणाकूच विश्वासान घेनासतना ही कारवाय केल्या म्हूण शेतकार चाळावले. तांच्यांनी धरणे आंदोलनाक सुरवात केली. पेडणे तालुक्यांत शापोरा न्हंयेक मेळपी बैलपाद न्हंयेचें उदक कालव्यांतल्यान शेतकाऱ्यांच्या बागायतींत पावोवपाक 27 कोटी खर्च करून 2 पंप हावस बसोवपाचें काम युध्द पातळीर सुरू आसा. कामा विशीं थळावे बागायतदार मात संभ्रमात. तर इतल्यान आयचे अपडेट खबराचित्रां हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgo.com वेबसायटीचेर तशेंच जिओ TV आनी टाटा स्कायपाचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. लेटेस्ट व्हिडिओ खातीर RDX Go यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात RDX Go. देव बरें करूं.